नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभे खातीर 6व्या पांवड्या वयल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जाल्या जारी. 6 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर 25 मे दिसा जातलें मतदान. तिसऱ्या पांवड्या वयल्या वेंचणुके खातीर प्रचारान घेतला नेट. वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी वावुरतात आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर. भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सोलापुरांत जाली भौशीक प्रचार सभा. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी गुजरातांतल्या पाटणच्या सभेत केलें संबोधन. ताळगांव पंचायतीच्या काल जाल्ल्या वेंचणुकेची मतमेजणी जाली पुराय. 100% जैत मेळोवन मोन्सेरात फुडारपण खालच्या ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान मेळयलें वस्तादपण. भारतीय बॅडमिंटन पंगडान थॉमस कप सर्तीन इंग्लंडाक 5-8-0 सेटांनी हारावन क्वॉर्टर फायनलींत मेळयला प्रवेश. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज कोलकाता 8 दिल्ली पंगडा मदीं जातलो क्रिकेट सामनो. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्या वयल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी भारतीय वेंचणूक आयोगान आयज जारी केल्या. ह्या पांवड्यार 6 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर 25 मे दिसा मतदान जावपाचें आसा. उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 6 मे आसतली. अर्जांची छाननी 7 मे दिसा आनी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत 9 मे मेरेन आसतली. मतदान 25 मे दिसा जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आतां नेट येवंक लागला. 7 मे दिसा जावपी तिसऱ्या पांवड्या वयलो वेंचणूक प्रचार आतां तेंगशेक पावला. ह्या प्रचार मोहिमेंत वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी नेटान वावुरतात. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी काल ओडिसांतल्या केंद्रपाडा हांगा आयोजीत केल्ल्या प्रचार सभेक संबोधीत केलें. भारतीय जनता पक्ष लोकशाहीचें अवमूल्यन करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी काल अहमदाबादात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलो. महाविकास आघाडीचे उमेदवार निलेश लंके हांच्या प्रचारा खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी शेवगाव हांगा प्रचार सभेत संबोधीत केलें. केंद्र सरकारान कांद्याची निर्यात आडावन धरल्या, ताका लागून कांदो उत्पादक आनी शेतकार हांचे आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना उबाठा गटाचे फुडारी आदित्य ठाकरे हांणी प्रचार सभेत वांटो घेतलो. महाराष्ट्रांत महाविकास आघाडीक मतदारांचो बरो तेंको मेळटा अशें तांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्या वयल्या महायुतीच्या उमेदवारां खातीर भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां महाराष्ट्राच्या भोंवडेर आसात. आयज तांणी सोलापूर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या सभेक संबोधीत केलें. 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है. और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे. और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया. और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं. और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, कर्ज चुका रहा. आपल्या महाराष्ट्र भोंवडेर सोलापूर सभे उपरांत कराड आनी पुणे जाल्यार फाल्यां म्हाळशिरस, धाराशिव आनी लातूर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभांनी प्रधानमंत्री मार्गदर्शन करतले. लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक आतां नेट आयला. भाजपाचे स्टार प्रचारक आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बिहारांतल्या जिंजरपोर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेक संबोधीत केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक सुरक्षीत आनी समृद्ध केल्ल्याचें तांणी सांगलें. कलम 370 काडून उडोवन जम्मू काश्मीराक स्वतंत्र केल्ल्याचें लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. इंडी आघाडी सत्तेर आयल्यार दर वर्सा एक प्रधानमंत्री देशाक मेळटलो हें मतींत दवरून मतदान करूंक जाय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान सगळ्याच मळार उदरगत केल्ल्याचें शाह हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी गुजरातांतल्या पाटण हांगा आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधन केले। काँग्रेसचे उमेदवार चंदनजी ठाकोर हांच्या प्रचारा खातीर आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत तांणी भाजप सरकाराचेर खर टिका केली। वेंचणुकेंत जायत म्हळ्यार भारतीय संविधान बदलतले अशें भाजपा फुडारी म्हणटात असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांत केलो। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। केंद्रातल्या भाजपा सरकारान उदरगतीची जायती कामां केल्यात। गोंयांत लेगीत डबल इंजिन सरकारान साधन सुविधांची कामां चालीक लायल्यात। ताका लागून येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतल्यो दोनूय सुवाती भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार घसघशीत मताधिक्य घेवन जैतिवंत जातले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। 100% अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी नारे के साथ पूरे देश भर में इलेक्शन हो रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और 100% पूरी देश की पूरी जनता यानी अब की बार 400 पार देंगे और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं जिस स्टेट में मैंने खुद प्रवास किया है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो और गोवा हो, वहाँ पे लोगों का उत्साह, मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार और मोदी जी जहाँ पे जाते हैं तो लोगों का इतना बड़ा उत्साह देख रहे हैं, तो 100% अब की बार 400 पार एनडीए कर रही है। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसव उपरांत आतां पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या गोंय भेटेन केल्ल्या उलोवपाचेर इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी खर उतरांनी नाखुशी उक्तायल्या।
गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर, एनसीपीचे प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे महासचिव दुर्गादास कामत हांणी जोड पत्रकार परिशदेंत प्रधानमंत्र्यांनी म्हादय प्रश्न, खण वेवसाय, हर घर जल, बेरोजगारी, कोळशापासून उप्राशिल्ले वायू प्रदूषण या सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या गजालींचेर कांयच उजवाड घालूंक ना अशें सांगलें. कौठणकर हांणी हे विशींची अदीक स्पश्टीकरण केलें. काल नरेंद्र मोदी आपल्या स्पीचीन म्हाका दिसता 5 मुद्द्यांचेर उलयल्लो. तातूंत एक SC ST OBC म्हाका दिसता ST समाजाक तांच्यांनी OBC रिजर्वेशनाचेर कंप्लिटली फटयले. आज करता फाल्यां करता, आज करता फाल्यां करता म्हणून इलेक्शन जावन गेले. सरकार युवा की सरकार, अरे युवाचे जॉबाचे बद्दल उलय. हांवें तुमकां आतां एक्सप्लेन केला अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा, ताचेर तो एक शब्द उलयना. युवा की सरकार म्हणटा, कसली सरकार? महिला को सुविधा म्हणटा तो. 3 गॅस सिलिंडर प्रॉमिस केल्ले 2022 असेंब्ली इलेक्शना पयलीं बीजेपीन दिले. हो प्रश्न नरेंद्र मोदीन प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय आसलो. हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयची महिला बीजेपीच्या कार्यकर्ते जे तुमच्या दारांत मतां मागूंक येतले तांकां विचारतले आनी विचारपाची गरज आसा. कसली महिला को सुविधा? 3 सिलिंडर दिता म्हणलेले, फुकट दिले. 2 वर्सां जावन गेली, अजून दिना. इंडिया अलायन्साच्या वतीन फोंड्यां खासा पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दुर्गादास कामत, आम आदमी पक्षाचे सुनील तिळवे हजर आशिल्ले. फाल्यां 30 एप्रिल दिसा इंडिया अलायन्साची भौशीक सभा आयोजीत केल्या. ताका पक्षाचे वडील फुडारी हजर रावतले अशी माहिती ह्या वेळार राजेश वेरेकार हांणी दिली. आज हांगा आमी इंडिया अलायन्स हाची ताकद आज तुमकां दिसून येता की फोंड्या जेन्ना सुद्दां प्रचाराची सुरवात जाल्ली कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या निमतान, तेन्नाच्यान आमी सगळे इंडिया अलायन्साचे जितके मेंबर्स आसा हे एकठांय आसा. त्यानंतर प्रचार जालो दरेश्वरा कडल्यान कॅप्टन विरियाटो, वेरियस वेगळ्या भागांनी शॉपवाल्यांक हांकां तांकां लोकांची वेगळे घटक जे आसा त्या घटकां बरोबर संवाद साधलो आनी तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. आनी त्याच बरोबर आमी कार्यकर्त्यांची एक फळी आज घरोघरी भेट दिता. तांकां जे राहुल गांधीचें न्यायपत्र हे तो मॅनिफेस्टो आसा, हो मॅनिफेस्टो आमी घरा पर्यंत मतदारा पर्यंत पावोवपाचो आमचो यत्न चल्ला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे महासचिव दुर्गादास कामत हांणी लेगीत भाजपा सरकार हर घर जल दिवपाक अपेशीत आसला, तशेंच ODF कार्यावळ चालीक लावपाक ह्या सरकाराक अपेस आयला अशी टिका केली. म्हारगाय, इन्फ्लेशन हे सगळे प्रचंड प्रमाणात वाढत चालले, खास करून अनएम्प्लॉयमेंट. तुम्ही जर आज इंस्टाग्राम किंवा सोशल मिडियाचे व्हिडिओज काढून पळयशात, ज्या तरेन 2014 त्या वेळार UPA सरकार जर येताले तशें आज ह्या NDA सरकार जर येवपाक लागिल्लें आसा एक्झॅक्ट 10 वर्सां. सो हातून एक स्पश्ट जाता की देशान एक एंटी इन्कमचें वातावरण तयार जालां, एक भयाचें वातावरण तयार जालां आनी हाच्या खातीर सगळेच पक्ष एक जाल्यात. तशेंच गोंयांत सगळेच पक्ष हे फावट एक जाल्यात. हांगा आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स म्हणून फाटले फावट लडयल्ले आनी ताचे आमी आजूनय अलायन्स आसात. पूण आम आदमी पक्षान हांगा इंडिपेंडंटली इलेक्शन लढले, पूण आज गोंयांत सुद्दां सगळे एक जाल्यात. कित्याक एक जाल्यात? गोंयांतूय आज तीच परिस्थिती आसा. काँग्रेसचे दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी भारतीय संविधाना विशीं केल्लें वक्तव्य म्हळ्यार घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर हांचो अपमान आसा अशें आदले मंत्री मनोहर आजगांवकर हांणी म्हळां. भारतीय संविधाना विशीं कॅप्टन विरियाटो हांणी केल्ल्या विधानाचेर आपूण हरकत घेता अशें तांणी म्हळें. गोंया भितर BJP 100% हे दोन्ही सीट निवडून येतात. सावथाचो आणि नॉर्थाचो हेच्या बद्दल डाऊट ना. काही राजकारणी हे पॉलिटिकल मॅटर घेऊन, राजकारण मॅटर घेऊन, अफवाचे मॅटर घेऊन जे पॉलिटिक्सान जी भाषा चल्ल्या ती बरोबर आपल्या फायद्या खातीर, आपल्याक कसो स्कोप मेळटलो, आपल्याक कसो फायदो मेळटलो आणि आपण कसो निवडून येतलो या दृष्टिकोनान चल्लेलो. आज जे मनीस आसात घटना म्हणटा ती किती ती खबर ना, जे संविधान जे आसा आमचे भारताचे ते खबर ना सारखे. हांव काय तेजे भितरलो तज्ञ, पण या संविधाना खातीर, या घटने खातीर जी माथ्यार मारल्या म्हणटा
येतो व्हडलो इन्सल्ट हो कोणाचो इन्सल्ट घटनेचो इन्सल्ट न्ही हो इन्सल्ट बाबासाहेब आंबेडकराचो. ताळगाव पंचायतीच्या काल जाल्ल्या वेंचणुकेची मतमेजणी आयज जाली. 11 प्रभागातले 4 वांगडी बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या कारणान 7 सुवातांचेर काल मतदान जाल्लें. पणजेंतल्या बालभवन सभाघरांत आयज मतमेजणी उपरांत पणजेचे आमदार अतनसियो मोन्सेरात आनी ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खालच्या तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या आघाडीन 11 मदल्यो 11 सुवाती मेळून आपले वस्तादपण कायम राखला. वेंचून आयिल्ल्या मदीं प्रभाग क्रमांक 1 सिद्धी केरकर बिनविरोध, प्रभाग 2 आग्नेल डिकुन्ना, प्रभाग 3 हेलन परेरा, प्रभाग 4 रतिका गांवस, प्रभाग 5 उशान काणकोणकर, प्रभाग 6 बिनविरोध एस्टेला डिसुजा, प्रभाग 7 जानू रोझारियो, प्रभाग 8 मारिया फर्नांडीस, प्रभाग 9 संजना देवकर, प्रभाग 10 बिनविरोध सागर बांदेकार आणि प्रभाग 11 बिनविरोध सिडनी बरेटो. मतमेजणी उपरांत आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. I dedicate this victory to the people of Talegaon and to my punch members for always working so hard. पणजेचे आमदार आणि मंत्री अतनसियो मोन्सेरात हांणी लेगीत ताळगांव पंचायतीचेर वस्तादपण मेळिल्ल्या उपरांत सगळ्या वांगड्यांक पदवी भेटयली. I thank our dear voters from Talegaon for having full faith in me, and I would like to tell them that I will never let them down. I thank you all for all your support and all, and I thank our people of Talegaon for reposing their faith in us. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर बॉम्ब दवरिल्ल्याचो ईमेल विमानतळ प्राधिकरणाक मेळटकच एकूच खवदळ मातलो. विमानतळावेली सुरक्षा यंत्रणा आणि गोंय पुलिसांचो पंगड हांणी विमानतळाचेर येवन सुरक्षा वेवस्था खर केली. कसून तपास जाल्या उपरांत हो ईमेल फटीचो आशिल्ल्याचे थळाव्या चवकशेंत दिसून आयला. मात अदीक तपास सुरू आसा. दाबोळे आणि मोपा दोन्ही विमानतळाचेर खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. दाबोळी विमानतळाचे संचालक SVT धनंजय राव हांणी विमानतळ सुरक्षे खातीर जतनाय घेतल्याची माहिती खबराकारांक दिली. We received a mail and we have alerted our security agencies and airlines and we are taking necessary action on this. As of now, there is no panic and our operations are normal. We are doing our general additional security checks. These things we are implementing. सात मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचे मत खंयच्या पक्षाक आसतले हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपा हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन साळगांव विधानसभा मतदारसंघातल्या मतदारां कडेन संवाद साधलो. मतदारांनी ह्या वेळार संमिश्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. माझे नाव धनंजय बाब, सद्याक लोकसभाक सगळ्याची इलेक्शनाची चर्चा आसा. सो सालिगांव मतदारसंघान कशें आसा सिट्युएशन? काय सांगूंक शकना कित्याक दोनूय सीट पळय आसा न्हू शेकी आसा. श्रीपाद बाई म्हणटा पळय इतली 25 वर्सां श्रीपाद बाई आमी केन्ना पळोवंकूच ना वेऱ्यान. पळोवंकूच ना. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल. दुसरें म्हटलें ह्या वटेनचें डेव्हलपमेंट कांय ना. आदीं आमचे सिलिंडर पेट्रोल आनी कितें हर एक आयटम पळय आसलो पळय न्हू ऑलमोस्ट डबल रेट जाला. हे आमकां शॉपवाल्यांक कळटा. टॅक्स सगळो वाडयल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचे सगळे टॅक्स वाडयल्लेले आसा. सगळे आयटम जे वाडले पळय न्हू ते आदीं 65 रुपीज 70 रुपीज जी बॉटल येताले तेन्ना आमकां 6 रुपीज कितें कमिशन गावतालें. आयज ती 100 रुपीज जाल्या. मॅक्झिमम 7 to 8 रुपीज तेजेर आमकां मार्जीन आसता. हय. लोकांक सर्वीस आसा ती थंड करून दिवपाक जाय. वयता आसतना पिशवी दिवपाक जाय. मागीर कोण फ्रेंड येयले ते मागीर हांव म्हणटा. सो डेफिनेटली 50-50 हा म्हणटा तुमी. सर तुमचें नांव? माझे रामजी नाईक. रामजी बाब, सद्याक सालिगांव मतदारसंघान कोणाचो आवाज आसा? सालिगांव मतदारसंघान आतां आवाज कसो म्हणून सांगू लोक सगळो सायलंट आहा हे फाटी. कित्याक म्हणटा तूं? लोक सायलंट आसा. लोकांचे कांयच कळना हे फाटी कोणाक मारतले आनी कितें ते. 3 कॅन्डिडेट आसा. सो कॅन्डिडेटांचे भितर एडवांटेज कोणाक दिसता? एडवांटेज हे फाटी काँग्रेसीक पडटली दिसता वोट म्हाज्या हिसपान. खासदार कोणूय जिखून येवं ताणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? मतदारसंघान तेणी येवंक जाय. कोणाक मेळोंक जाय. तुमचे कितें डिफिकल्टी आहा ते विचारूंक जाय. विशय म्हणटा पळय तो जो तुमचा आमदार काँग्रेसान BJPन गेलो हेचो इफेक्ट लोकसभाक जावंक शकता? जातलो.
अवश्य जातलो. लोक आता सध्या पावरार आहा म्हणून लोक भोंवतलो, पूण अवश्य इफेक्ट जातलो. रामा हुसेन कोरगांवकर. रामाबाब, सद्याक सालिगांव मतदारसंघात कशें आसा लोकसभाचे? चड करून म्हाका दिसता BJP येता 90%. हय हय. कित्याक सांग, कामां जाल्लेली आहा. हय. आतां लोक थोडे कितें म्हणटा, रस्ते खणला, हें केलां म्हणटा. काम तर जावकूच जाय जाणा, काम हें जावकूच जाय. रस्ते खणटले हें ते आहातूच जाणा, पण म्हाका दिसता 90% BJPच येता. तुमचो आमदार जो आसा पळय तो काँग्रेसांच्यान BJPन येयलो, हेजो इफेक्ट जावंक शकता इलेक्शनाक? कांयच ना. कित्याक आहा, तो BJPन कित्याक गेला, लोकांची कामां जावंक जाय. लोकांची कामां जावंक जाय म्हणून BJPन गेलो. माझे नाव सद्दाम बोकरे. सद्दाम बाब, सद्याक लोकसभाचा आवाज कसो आसा? अजून तर काय बोवाळ ना. हो, याच्या फुडें टायम लागीं पावता काय कितें कळटलें. काँग्रेस RG आणि BJP म्हणा त्यांच्या मध्ये कोणाची ॲडव्हान्टेज? अजून काय सांगू शकना, म्हटल्यार कोणूच ना हांगा. कोण अजून प्रचाराक बिचाराक अजून कोण येवं ना. कळटलें कशें कितें येता, प्रचाराक कोण येता, तेच्या वांगडा कितलो पब्लीक आहा, कितें आहा तें. आता जो BJPचो कॅन्डिडेट इतली वर्सां खासदार, तेचें काम कशें आसा? करता बरें काम. हय. फुडें 5 वर्सां कितें करचें त्या खासदारान? ऑलरेडी तो करतलो म्हण आशा आहा, करतलो विश्वास आहा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो, जो तुमचो आमदार आसा पळय तो काँग्रेसांच्यान BJPन गेलो, तेजो इफेक्ट बाकी कितें आहा हिंगा? ना तो आतां पळय, काँग्रेसीन आसूं ना BJPन आसूं, काम केल्लें जाय. डेव्हलपमेंट केल्लें मेन. काँग्रेसीन जावं BJP जावं, काम डेव्हलपमेंट करता तें बरें. आमी आसा सालिगांव मतदारसंघान, आनी सालिगांव मतदारसंघान जेन्ना आमी लोकसभाचे निवडणुकीची चर्चा करता, लोकां कडेन प्रश्न विचारले तेन्ना डिफरंट व्ह्यूज आशिल्ले. कोणें म्हटलें हिंगा खासदार येवंक ना, हिंगा म्हटलें 50-50 चान्सीस आसा, थोड्यांनी म्हटलें आमी ताका खासदाराक पळोवंक ना. ह्या विशयान प्रश्न विचारता आनी एक प्रश्न विचारलो की जो तुमचो आमदार पयलो काँग्रेस आसलो तो BJPन गेलो, तो इफेक्ट कितें जातलो काय म्हणून. थोड्यांनी तो डेफिनेटली म्हटलें हेजो इफेक्ट जातलोच, पूण थोडे म्हणटा तो डेव्हलपमेंटा खातीर गेला, सो कांय इफेक्ट जावचो ना. पूण फायनली कोणाच्या एडवांटेजीन कोणाक एडवांटेज ह्या हितून पार्टीक मेळटली ती लास्टाक इलेक्शना दिसा आनी रिजल्ट येयलो पळय तेन्नाच गमतलें. कॅन्जिल रॉड्रिगीस, DD न्यूज, पेंजीम फ्रॉम सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. 7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 75 वर्सां पिराये वयल्या आनी दिव्यांग मतदारां खातीर आयज मतपत्रिके वरवीं मतदान घेवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. वेंचणूक आयोगाच्या पंगडान घराघरांनी वचून अशे मतदार आशिल्ल्या मतदारांची मतां नोंदवपाक सुरवात केल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं. सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा. आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है. दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा. आपका सीरियल नंबर डालेगा. मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा. आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा. फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे. मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा. आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे. याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं. आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी. आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं.
और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। विसा उपरांत आतां पळोवया मुखावेले खबरो। संवसारांतली तिसरी अर्थवेवस्था जावपाची तांक भारता कडेन आसा आनी ती पुराय जातली असो सुस्पश्ट विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी उक्तायला। विशाखापट्टणमान आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत एम्बेसेडर ह्या विशयावेल्या एका परिशदेंत त्यो उलयताल्यो। Growth in GDP does not happen automatically. You require a lot of effort at the macro level, at the micro level, and literally in the ground. Unless there is a cohesive policy, unless there is a visionary leadership, unless there's a firm grip on administration so that no huge frauds happen, the image of the country is another important criteria, so that the ranking with which your GDP is associated, you're in 10th rank, you're in 14th rank, from the top 10, top 50, where are you? Are you the top 10th rank in GDP? Are you the 15th rank in GDP? All these matter along with per capita income calculations. भारतीय बॅडमिंटन पंगडान परत एक फावट जैत जोडले। थॉमस कप सर्तीन भारतान दुसऱ्या खेळान इंग्लंडाक 5-8-0 अशा सेटांनी हारायले। भारतीय पंगडान आता क्वार्टर फायनलीन प्रवेश मेळयला। ह्या आधी पहिल्या खेळान भारतान कॅनडाक 4-8-1 अशा सेटांनी हारायले। IPL खेळा सर्तीन आयज सांजे 7:30 वरांचेर कोलकाता ईडन गार्डन मैदानाचेर कोलकाता आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा। काल जाल्ल्या IPLच्या 45व्या सामन्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाचो 9 गडे राखून पराभव केलो। अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या ह्या सामन्यान बंगळुरू पंगडाक जैता खातीर 201 धांवड्यांची मोख आशिल्ली, ती तांणी 16 षटकांत पुराय केली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणेचे चडांत चड तापमान 34.1°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28°C नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। लोकसभे खातीर 6व्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जाल्या जारी। 6 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर 25 मे दिसा जातलें मतदान। तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर प्रचारान घेतला नेट। वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी वावुरतात आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर। भाजपाचे राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सोलापुरांत जाली भौशीक प्रचार सभा। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी गुजरातांतल्या पाटणच्या सभेन केलें संबोधन। ताळगांव पंचायतीच्या काल जाल्ल्या वेंचणुकेची मतमेजणी जाली पुराय। 100% जैत मेळोवन मोन्सेरात फुडारपणा खालच्या ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान मेळयले वस्तादपण। भारतीय बॅडमिंटन पंगडान थॉमस कप सर्तीन इंग्लंडाक 5-8-0 सेटांनी हारावन क्वार्टर फायनलीन मेळयला प्रवेश। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज कोलकाता 8 दिल्ली पंगडा मदीं जातलो क्रिकेट सामनो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।